फाटल्या अशें सायडीन ओके वयता जय शिवराय आणि आमच्या बरोबर आमचो लाडको आमदार सांतांद्रेचो आमदार तसोच गोयचो आमदार विरेश बोरकर आसा आणि छत्रपती शिवराय हेजे कितें सांगो तें कळना कित्याक आमी आयज बरें जो मुवमेंट आमचो चालू केला तो छत्रपती शिवाजी महाराज जावं ते गुरिल्ला वॉर टॅक्नीक जावं जी संघटन बिल्डींग जावं आयज जर तुमी पळयता जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांचो 16 वर्सां स्वराज स्थापनेची जी एक हें सांगलेलें स्वराज स्थापन करतलो म्हणून तेच तेजेर आमी वयता आयज आणि तो स्वराज स्थापनेक लागून जे 16th सेंच्युरीन तेणें जो आवाज दिल्लो ते टायमार हो विचार रुजोवप तो आयज बरें आमचे राजकारणी जे आयज बरें रुजोवंक शकना जावं तांकां पडलेलें ना ते टायमार तेणें छत्रपती शिवाजी महाराजान तो एक स्वराज्य स्थापन करपाचो विचार रुजयल्लो तो खंय तरी आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी ते तितूनच्यान आमी कार्य करता. तुमी जर बारीक आमची जर रेव्होल्युशनरी मुवमेंट पळयतलो जो 7 वर्सां पयलीं सुरवात केल्ली जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाचे भितर खूब योगदान आसा आणि तेजे तितूनच्यान वयता आनी आयज तेजी जी जयंती आसा ताका लागून आमचो आमदारूय हांगा येयल्लो आसा तसोच मनोज परब आसतलो थिवे आसतलो सांखळे वयतलो मागीर वेगवेगळ्या वाठारांत मागीर आमचो अनीश नायक आसा तो आमचो जो वन ऑफ द कोर मेंबर तेजे घरान साक्षात छत्रपती महाराजाची हें आसा मुर्ती आसा थंय आमी वयतले आणि अशें करून हे आयज आमी सेलिब्रेट करपाचें आनी सगळ्या भुरग्यांक सांगता की तुमी जो पर्यंत हो लढो जसो आमी चलयतात तो तुमी बारीक पळयात बुकां वाचात खूब शिकात तेंचे सारके बेश्टेत खंयच्या खंय राजकारण करपाक पळोवनाका पूण छत्रपती शिवाजी महाराज कितें आशिल्लो तो तुमी जाणून घे आनी हें करून आमी आयज आमचें गोंय वाटोवपाक लागून फुडें या. देव बरें करूं. विरेश. जय शिवराय. छत्रपती शिवाजी महाराजांची आयज जयंती आसा आनी जयंतीच्या निमित्तान सगळ्यांक गोंयकारांक सगळ्या परबी आयज आमी हांगा फर्मागुडी भागान येयल्ले आसा आनी नमन करपाक लागून ज्या राजान स्वराज स्थापीत केले स्वराजाचे जे गुणगान म्हटल्यार जे फुडें व्हरपाक लागून आयज तुमी पळयता आसतले स्वराज हे नांवा पुरती उरपाक जायना हे स्वराज आमी आमच्या कर्ण्यान व्हरपाक जाय आनी जी सत्याचो मार्ग जो छत्रपती शिवाजी महाराजान सत्याच्या मार्गान वचपाक लायलो आनी सत्याच्या मार्गान आयज खुबशी शिकवणूक आमकां मेवली आनी तीच आमी आयज खंय ना खंय फुडें व्हरपाक जाय आनी म्हाका दिसता गोंयकारांनी आपणाच्या हितून
छत्रपती शिवाजी महाराजाचे हे जे कर्तव्य आसा म्हटल्यार कर्तव्य पालन कशें करपाचें आनी कशी स्वराज स्थापन करपाचें, आमी सत्याच्या मार्गान चलून आमी कशें लोकांक एकचारान हाडून काम करपाचें हें आमकां खंय ना खंय शिकयल्लें आसा. आनी हे गुणगान जावं जे गुण आसा हे आपणाच्या आंगान हाडून ते खंय ना खंय आमी फुडें व्हरपाक जाय आनी आपणाचें जे आमचें जे राज्य आसा हें आमी सोबीत आनी सुंदर दवरपाक जाय. तशेंच आमच्या वांगडा सगळे आमचे फोंड्या भागांतले सगळे येयल्ले आसा, पदाधिकारी येयल्ले आसा. सो सगळ्यांक परत एकदां शिवजयंतीची उनुनीत परबी आनी अशेंच एकचारान आमी एकवटान हे जे शिवजयंती आसा ती साजरी करूया. सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार. आनी आमचे आयचे दिसाचे शिवजयंतीची सगळ्यांक उनुनीत परबी. राजा आसचो जसो शिवाजी सारको तशेंच आज सुद्दां जे प्रशासन आसचें तें शिवाजी सारकेंच प्रशासन आसचें, म्हणजे लोक न्याय दिवपी प्रशासन आसचें. आनी जेणे करून आमचे जे कितें आसा म्हणटा तशें जे डेव्हलपमेंट म्हणटा जावं तो जाता तो सुद्दां जाल्यार लोकोपयोगी जावं जनरल पब्लिकाक धरून तसोच डेव्हलपमेंट जाय. शिवाजी राजा आशिल्लो तो बरो प्रशासक आशिल्लो आनी तेणी तशें प्रशासक दिला तशें आजचे हे प्रशासक आसचे अशेंच आमी आयचे घडये मागोया. आनी सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा आनी म्हजी उलोवप सोंपयता. जय भवानी, जय शिवाजी. छत्रपती शिवाजी महाराज ताका आमी प्रत्येक गोंयकार ताका नमन करता. कित्याक तेणी दाखयलें, महाराजान दाखयलें की आपली लोकां, आपले जागे, आपली जमन्यो कशें राखपाचें. तोच मोमेंट घेवन रेव्होल्युशनरी घेवन आयज गोंयभर भोंवता की आमचे जागे, आमची जमन्यो, आमच्यो फुडार राखपाक ती भोंवता. सो प्रत्येक गोंयकार कडेन मागता हे मोमेंटा तुमी आमकां सपोर्ट करा आनी सगळ्यांक जे छत्रपती शिवाजी महाराजान तेगे आदर्श घेवन हे आमचे जे उरलां तें गोंय सगळ्यांनी मेळोन राखोया. सगळ्यांक देव बरें करूं. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. करून फोटो घे, फोनार घे. हां बशी थँक्यू पुढे